नमस्कार. हांव मंगळूरांतून मरोळी सविता कामत. अर्थांची एक विमान दुर्घटनेतून मस्त जनाले मरण जालें. तशींच ते मॅच विन जाल्यान पळोवच्या वच्चे म्हणून थंय मस्त अवघड जावन मस्त जनांक जीवहानी जालेली आसा. हें पुरे पळयतना म्हाका अशींच एक हें जीवन म्हळें कसन क्षणीक, केन्ना मरण येता, केन्ना कशें येता तें मरण म्हणून आमकां कोणाकय कळना. त्या निमित्त ताचे बद्दल हांवें एक अशी एक कवन बरयलां, तें वाचून सांगता. आयकायचें. जीवन हें क्षणीक, मरण केदनाय येवेत. वाडीक जाल्ली हत्ताच मेहिंदी वच्चनी हनीमूनाक चमकली, थंयची भयोत्पादकाले गुंडाक मेल्ली. वय जीवन हें क्षणीक, मरण केदन येता आमकां कळना. मॅच विन जाल्लें म्हणून संभ्रम पळोवच्याक मैदानां गेल्लींची. थंय पाळया मस्तपाक मस्त जन पळोवन मेल्लींची. वय हें जीवन हें क्षणीक, मरण केदना कशें येता आमकां कळना. कुटुंब समेत भारत सोडून परदेशाक वच्चें, रजेंत भोंवच्या वच्चें, प्रिती जना मेळूंक वच्चें म्हणून खुशीर आसतना विमानच पळोवन पुराय जन मेल्लींची. वय जीवन हें क्षणीक, मरण केदना कशें येता आमकां कळना. हॉस्टेलार राबून शिकून चंद रितीर जीवन काडका म्हणून लेखून जेवणा बशीर तेन्ना तांगेर वयर विमान पळोवन चिरडो मेल्लींची. वय जीवन हें क्षणीक, मरण केदना कशें येता आमकां कळना. केदारनाथा भोंवच्या गेलींची देवाल दर्शन कोरया म्हूण लेखलें जाल्यार ते हेलिकॉप्टर पळोवन पुराय जन मेल्लींची. वय जीवन हें क्षणीक, मरण केदना कशी खंय येता कोणाकय कळना. जगत्यांतू जनन मरण रोग मांतारपण हें निश्चित. जनन मरण रोग मांतारपण हें निश्चित. हांतुल्यान पार जावंक जाल्यार देवा नाम जपच एक साधन. देवा नाम जपच एक साधन. देव दिव आमकां सगळ्यांक जप करूंक मन, जप करून धन्य आम्ही सर्वय जन. जय श्रीराम.